आमचे सिंपल एज एन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट पळय मेळ्ळा आमकां मिन्स कालच्यान आमी आमचें कॅम्पेनींग स्टार्ट केल्लें एंड जे हिशोबान आमी कॅम्पेनींग करता लोकांचे बरो एक हे आहा की लोक म्हणटा की आमी पर्सनली लोकांच्या दारान वयता लोकां कडेन लोकांचे प्रॉब्लम्स पळोवपा मेळटा आमकां लोकां कडेन वयता आमी पर्सनली वयता एवरी डोर टू डोर विजीट करपाचें एक चान्स मेळ्ळा की कितें सरपंच म्हणून गांवचो आसाच हांव पण तरी पण एवरी लोकांच्या घरा कडेन वचपाचें म्हाका एक चान्स मेळ्ळा कित्याक लोक म्हाका मेळपाक पंचायतीन येतलेच हे सांकवाळ गांवचे लोक येता आसूं न्ही मागीर कासावलीचे आसूं येना पळोवंक सांकवाळचे लोक येता म्हाजे फुडें येताले कामाक येवन पण आयज हांव लोकां कडेन परत एक सरपंच म्हणून लोकां फुडें वयता आनी लोकां कडेन मागता की हांव एक फुडें दुसरें एक स्टेप पावल घातलेलें की एज एन MLA म्हणून फुडें उबो रावल्लें आनी लोकांचे सपोर्ट मागता ते हिशोब जे एक हिशोबान पळोवपाक गेल्यार लोकांचे बरो एक हे आसा की लोकांचे बरो एक सपोर्ट आहा लोक म्हणटा गिरीश तूं चल फुडें वी आर विथ यू सगळ्यांचे बरें म्हळ्यार आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 90% पीपल आर टेलिंग यू गो हेड इट्स व्हेरी गूड बरो रिस्पॉन्स आहे लोकां कडल्यान सरपंच आयज यू आर ऑलरेडी अ सरपंच म्हणजे गांवचो तूं ऑलरेडी सरपंच आसा एक लांब टेन्युअर तुवें सरपंचूय केला आनी आयज तूं एक MLA कॉन्टेस्टूय करता कितें अशें जायते इशू तुका खबर आसतले जावं कितें इशू तूं टेकअप करूंक सोदता जावं कितें मेजर इशू आसा कोर्तालें कॉन्स्टिट्युएन्सी सी देर आर मेजर इश्यूज म्हणल्यार लोकांक म्हणल्यार सगळे म्हणजे आमचे कोट्टाळीचे व्हडले एक इशू म्हणल्यार मेजर इशू उदकाचे प्रॉब्लम उदकाचे कितें जालें प्रॉब्लम म्हणल्यार मेन प्रॉब्लम म्हणल्यार उदकाचे जे पायपलायनी आहा पळय ऑल ओवर कुट्टाळी ते ओल्ड पायपलायन्स आहा पायपलायन म्हणल्यार ते ओल्ड पायपलायन तशेंच आनी कोणी अजून सुद्दां ते लास्ट 10 years तुमकां पळोवपाक कांयच आमच्या एरियन डेव्हलपमेंट जावना कुट्टाळी कॉन्शन कांयच जावना डेव्हलपमेंट एवरी पंचायत कांय खंयचे पंचायतीन कांय डेव्हलपमेंट फकत आमचे पंचायत सायडीच्यान आमी डेव्हलपमेंट केलें की आयच्या दिसान म्हाका सांगपाक जाय आमी सांकवाळ पंचायतीचे हे एरियन हे डेव्हलपमेंट इच एंड एवरी वॉट म्हाका मेन्शन करपाक पण इफ यू सी होल कोर्तालेम कॉन्स्टिट्युएन्सी देर इज नो डेव्हलपमेंट आनी उदकाचे एक व्हडले इशू आहा उदकाचे व्हडले इशू सॉल्व करपाक इट शूड बी केपेबल थ्रू इट कॅन बी डन ओन्ली थ्रू MLA आमी बेश्टे पळय आतां आमी बेश्टे कितें मोर्चा घेवन रोडार गेले जायना मोर्चा तुमकां घेवपाकूच जाय गो टू PW डिपार्टमेंट दे आर द इन्चार्ज तांकां कळपाक जाय तांकां एज तांकां कळपाक जाय उदकाचे कितें व्हडले इशू चलता हिंगा नॉट ओन्ली इन सांकवाळ पंचायत बट होल ऑफ कोर्तालेम कॉन्स्टिट्युएन्सी देर इज अ वेरी बीग इशू सो इफ यू आर आतां थोडे दिसांनी म्हाका आतां आयकपाक येयला थोडे लोकांचे बेश्टे ड्रामा करून दाखयता म्हणजे इलेक्शन लागीं पावलें म्हणून लोकांक ते पिशे करपाचें पळोवपाचें न्हू इफ यू वॉन्ट टू मेक रियली वॉन्ट टू डू समथींग फॉर द पीपल हांव कितें म्हणटा तांकां तुमी PW डिपार्टमेंटा फुडें वचून धरना करा बसाय थिंगा दीस इज नॉट आतां इलेक्शन हे करना आतां इलेक्शनाच्या टायमार तुमी बेश्टे धरना करून लोकांक दाखयनाका की हिंगासरले सरपंच काय करना हिंगाचे पंच काय करना दॅट इज नॉट द वे टू इफ यू रियली वॉन्ट टू वर्क डू समथींग फॉर द पीपल हांव म्हणटा PW डिपार्टमेंटान वचपाक जाय थिंगा वचून बसाय दुसरे इश्यूज म्हणल्यार लायटीचे इश्यूज आहा यू कॅन सी तुमी पळोवपाक मेळटलो कितें स्ट्रीट लायट्स ना आतां जेन्ना हांव वयता पळय एरियान वयता इवन मागे कॅम्पेनींग बाय 6 o'clock 7:30 6:30 7 o'clock काबार जाता तेन्ना म्हाका पळय जे मेन म्हणजे स्ट्रीट लायट्स आहा आमची एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन फूल लायट्स ना पेटना लोकांक पळय आमचे लायट स्ट्रीट लायट ना दीस आर मेन मेजर इश्यूज इन कोर्तालेम कॉन्स्टिट्युएन्सी उदकाचे आनी लायटीचे मागीर दुसरें म्हणल्यार पळय रोड्स ना सारके ना इंटरनल रोड सारके ना सो इट कॅन बी डन ओन्ली थ्रू द मिन्स MLA थ्रू करपाचें कामां भरपूर आमचे कुट्टाळी वेरी मच वी आर लॅकिंग बिहायंड टोटली वी आर लॅकिंग बिहायंड आनी हे बारीक जे इश्यू ते लोकांचे आसा ते आमी लोकां कडेन आयकता लोक म्हणटा बारीक बाबा पळय हे आमचे मेजर इश्यूज मातशे आमकां चेंजीस करपाक जाय पाटी हांव जस्ट हांव फकत म्हळ्यार मॅडम आसूं न्ही कोणी आसूं सांगता जस्ट सी दीस इज अ रिक्वेस्ट आय कॅन ओन्ली टेल यू म्हाका सांगपाक पडटलें तुमकां की म्हाज्या सायडीच्यान रिक्वेस्ट तुमकां I'm doing my campaigning, so I can only request you all. But at last, you all have to decide whom to vote. And suppose me maka ek chance dila, I can do something for the betterment of Koirtalim constituency. That is the only thing right now I can tell the people.